साजुजेदी आरियल वाठारात छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो घालपावेल्यान जाल्ल्या वादावेळार मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर चिखल मारपाचोय प्रकार घडिल्लो। ते उपरांत 20 थळाव्यांचेर पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्ली। तांच्या वेले केशी फाटी घेवपाक सरकाराक सांगचे म्हूण साजुजेदी आरियल ग्रामसभेत थाराव। ही इज अ वॉरियर, ही इज अ हिरो। त्याक मुखार घाले आमचे ऑब्जेक्शन ना, बट तुम त्याका एक कसो कोणशान दवरला आमकां आमगे घरबांद जाय जाल्यार आमगेले कितें मेड आहा पडे ते आमी फाटल्यान घाताय। तो हिरो तुम सारखे हाटल्यान घालपाक कारण कितें? लोकां नोदरे येयलो आहा बाबा हे प्लॉट म्हूण, हे प्लॉटां लागून म्हूण तांकां रस्तो जायो। आनी शिवाजी महाराजा बरी वचून 100 मिटराचो 8 मिटराचो रस्तो गरज ना। लोक चलोन वचूंक शकता तेजी पुजा करूंक, लोक चलोन वचूंक शकता ताका मान दिच्याक, व्हडली गाडयो घेवन वचपाक गरज ना। 20 जाणांचेर केस घातला, तेजेर कितें तुमी ग्रामसभाक मागला? आमी 20 जाणांची जी केस जाली, FIR जाल्या, आनी लोकल असेंब्ली कितें लायला ती सेक्शन लायले, आमच्या मागिला त्याचेर जावपा जाय। विचारे म्हूण पुलिसेचे कितू जाणांचे जाल्ले तेचेर जावपा जाय, ना जाल्यार ती केस विड्रॉ जावपा जाय। आनी ही विड्रॉ करपाक केस ऑन हायर ऑथॉरिटी गव्हर्नरा पासून लेटर बरोवंक आयज रेजोल्यूशन। आमदार क्रूज म्हणटा मुख्यमंत्र्यान थळाव्यांचेर कितें एक्शन घेवची न्ही म्हूण PIयाक सांगला। केशी बेगीनूच फाटी घेवपाक यत्न करतले। सीएमानी एश्युरन्स दिला केस जाल्यार तो विड्रॉ करता म्हूण PIया कडेन मायना करता ते कडेन उलयलो, तेकाय डायरेक्शन येयला केसो काबार जावपा जाय म्हूण, कांय एक्शन घेयनाक म्हूण। सो म्हाका दिसता ह्यो आतां बेगीन आतां CMूय आसूं ना दिल्ली हाडला, सो तेका अपॉयंटमेंट घेता पंचायत तेजी बॉडी कोणाक घेवन लोकल्सांक घेवन CMा कडेन डिस्कशन करता आनी ह्यो केस बेगीन काबार जावपाक डिमांड। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।